नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बामणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. दिवचलच्या लाखेरे वाठारांत मोटरसायकल कंटेनर आनी कारी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत मोटरसायकल चालकाक आयलें मरण. अपघाताक कारणीभूत आशिल्ल्या कंटेनर ड्रायव्हराक थंयच्यान काडलो तांणी फुज्यो. म्हापशा गिरी राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत एकल्याक जाग्यारूच मरण. रस्तो हुबता आसतना जनरेटर वाहू जीपीचो धपको बशिल्ल्यान जालो अपघात. एकोणीस पुलीस उप अधीक्षकांची अधीक्षपदाचेर बढती. आंकडो वाडिल्ल्यान अधिकाऱ्यांक तशेंच नव्या अधीक्षकांक बसोवपाचें खंय. पुलीस खात्या मुखार आव्हान. एका बरोबर 19 जाणांक बढती दिल्ल्यान कांय जाणांनी उक्तायल्या नाराजी. चिमला युनिटी मॉल प्रकल्प यत्न करपा विशीं सरकारान आजुनूय ठाम भुमिका घेवंक नाशिल्ल्यान खर आंदोलन करपाचो चिंबलकारांनी घेतला निश्चय. 26 जानेराक करतले आंदोलन. 30 जानेराक पणजे काडटले मोर्चा. साळ न्हंय जाला पुरायपणान दूशीत. नुस्तेमाऱ्यांक सोंसचो पडटा त्रास. आतां मेरेन आमचें पोट फक्त भरतालें नुस्तेमारीचेरूच. ह्यान फुडें पोट भरप तरी कशें, हुस्कल्ल्या नुस्तेमारांनी विचारला प्रश्न. म्हापशेच्या नव्या कदंबा बस स्टँडाचेर समाज वावुरपी तशेंच अखिल गोंय खासगी बस मालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप तावणकराचेर जालो जीवघेण हल्लो. पुलीस करतात फुडलो तपास. आनी आतां खबरो विस्तारांत. पुलीस दळांत सध्या अधीक्षक पदांचो आंकडो आनी कार्यरत अधिकाऱ्यांचो आंकडो हातूंत कोफुसांव निर्माण जाला. 19 पुलीस उप अधीक्षकांची अधीक्षपदाचेर बढती जाल्ल्यान सध्या 35 अधीक्षक कार्यरत आसात. आंकडो वाडिल्ल्यान पुलीस मुख्यालयांत अधिकाऱ्यांक आनी नव्या अधीक्षकांक नेमके खंय बसोवचे असो प्रश्न खात्या मुखार उप्रासला. मजगतीं एकाच वेळार 19 जाणांची बढती करपाच्या अचकीत निर्णयाचेर आदलो पुलीस उपमहानिरीक्षक जॉर्ज बॉस्को हाणें टिका केल्या. आय एम नॉट अगेन्स्ट प्रमोशन. प्रमोशन खूब महत्वाचं आमचे असले युनिफॉर्म मनशांक, कित्याक इट इज अ मॉरल बुस्टर. बट जे भाशेन 19 प्रमोशन्स आनी तेय SP लेवलाचे ऑफिसराक एकेच टायमार दिवप की म्हाजो शॉक. आय वॉज सरप्रायज्ड. हांवें कांय म्हणूंक ना, पूण जायते आमचे IRBचे ऑफिसर जे हांव थिंगा कमांडंट म्हणून आसलो तेंच्यांनी फोन केल्यार म्हाका म्हणूंक लागले की सर हें कितें, हाव कम दिस इज गोईंग ऑन. आमचे प्रमोशन काबार जालें. सो दे वर व्हेरी हर्ट. एंड नॅचरली वेर आर दीज वेकन्सीज, दे आर ऑल इन द IRB area of promotion. So yes, it was disappointing. Promotion दिवपाक जाय आसलें, it has to be stages. few officers, then तेन्नाच मातशें तें कितें म्हत्वाचो आहा. आनी एकेच टायमार सगळे एक रोल कॉला भशेन 1 to 19. That's what is very disappointing. And that's why I said गधा और गोधा में कोई फरक नहीं. मातशें you have to strain the things, choose the best. तेन्नाच तो जे काम करपी आनी जे करिना तांकां एक म्हत्व येता. So that is my opinion. Of course, people may have a different opinion, but as a professional, this is what I feel. And maybe people will disagree with me, but that is all okay. म्हापशा गिरी राष्ट्रीय महामार्गाचेर जीपीचो धपको बसून एका 78 वर्साच्या जाणट्याक आगताक मरण आयलें. मेयल्ल्या म्हायती प्रमाण हो जाणटो रस्तो हुबता आसतना ओव्हर स्पिडीन येवपी जीपीन ताका नेटाचो धपको दिलो. मजगतीं रस्त्यार स्ट्रीट लायटी पेटनाशिल्ल्यो तशेंच अपघाताक कारणीभूत आशिल्ल्या जीपीच्योय लायटी पेटनाशिल्ल्यान ह्या जाणट्याक जीप दिसली ना असो अदमास घडणूक थळाचेर उपस्थित आशिल्ल्या लोकांनी सांगला. तो आमच्या पंपार थिंगा आसता सेक्युरिटी म्हणून आनंद दारवडकार तेचें नांव. खंय रावता तो रावता तो एक्चुली सांगोड्डे रावता, पूण आमच्या पंपार तो सेक्युरिटी म्हणून टावर पळोवपाक आसता. तेन्ना तो तेची गाडी तो हिंगा बंद पडली पेट्रोलाक, म्हणून तो क्रॉस करून पेट्रोल हाडून ते शॉपार वयतालो.
तेन्ना तो येताना पेट्रोल घेऊन येताना खबर ना, पण येताना तो ती गाडयेकूय ती लाईट नसली, ती जनरेटर ती मारल्या पण ती गाडयेक लाईट नसली, तेका लागून तो क्रॉस करतालो दिसता, म्हणून तिचेर गाडी मारली तेणे आणि हे रोडाची लायटी पेटना. तो एक्चुअली आमचो थिंगा टावर पळयतालो. नाही कोण क्रॉस करतालो रे भाई कोणे पयला आता एम्ब्युलन्स किती आली, केन्ना तुम्ही कॉल केला? एम्ब्युलन्सिंग आम्ही जाले म्हाका आम्ही कॉल केले 1 वरा वयर जालो. आता तो येयला अजून एम्ब्युलन्स अजून ना, तरी आम्ही कॉल विचारले तो ते सांगता सर्व्हिस या एम्ब्युलन्स लागी ना, सर्व्हिस ना म्हटलं की नाही. तो एम्ब्युलन्स नाही झाले गाडी ना एटले केन्ना जालें म्हाका दिसता ते 1.5 वर जाले. 1.5 वर जालें बडे उशिदा एटले कसो जालें एक्सिडेंट खबर रोड क्रॉस करतले आणि ते जी गाडीचे जनरेटर वेन आसा पळय ते गाडीचे लाईट ना, ते फास्ट वयतले आणि तेका मारले. एकटो जाल्लो तो? हय सर. हो कितें बायक घेवन आसलो ना चलून चलोन वयतालो क्रॉस करतालो. क्रॉस करता तेजी एक्टिवा सायडीक आसा आणि एम्ब्युलन्स वयर पडलेले, ती हेल्मेट चेकिंग आसा ते सायडीक आसा. सध्या आम्ही असं गिरी हायवेचेर आणि माझ्या फाटल्यान हेजे ट्रॅफिक कंजेशन तशीच लोकांची जी गर्दी तुमकां दिसता ते जावपाचें कारण म्हटल्यार आतां हांगासर 1-2 वरां पयलीं एक मेजर फॅटल एक्सिडंट जाल्लो आसा. ह्या फॅटल एक्सिडंटात एकट्यान आपलो जीव वगडायल्लो आसा. मेळाल्या म्हायती प्रमाण 78 वर्साचो आनंद धारवाडकर अशें ह्या मनशाचें नांव जावन आसा, जो हांगासरूच जो एक पेट्रोल पंप आसा थंय कामाक सेक्युरिटी म्हणून कामाक आसतालो. आणि जेन्ना तो घरा वतालो तेची जी एक्टिवा बायक आशिल्ली तेचें पेट्रोल सोंपलें आणि खंय तरी तो गाडी पार्क करून दुसऱ्या लेनीन पेट्रोल हाडपाक जेन्ना वतालो आणि पेट्रोल घेऊन जेन्ना तो लेन क्रॉस करतालो तेन्नाच एक पॉवर जनरेटराची व्हॅन येता आणि तेचेर मुकता. मेळाल्या म्हायती प्रमाण ना त्या व्हॅनिकूय लायटी नासल्यो, ना ज्यो हांगासर तुमी पळयता त्यो स्ट्रीट लायटी चलनासल्यो आणि खंय तरी त्या कारणां खातीर ही जी व्हॅन आसा ती ह्या मनशाचेर मुकली गेला. तशेंच जे हांगासर लोकल जे एकठांय जाल्ले त्यांच्या कडल्यान आमकां आनी एक अशी म्हायती मेळटा ती म्हटल्यार जेन्ना हो एक्सिडंट 2 वरां पयलीं खंय तरी फॅटल मेजर एक्सिडंट जाता आणि जेन्ना ते एम्ब्युलन्सीक कॉल करता तेन्ना एम्ब्युलन्सी कडल्यान तांकां असो रिप्लाय मेळटा तो म्हटल्यार गाडयो ज्यो आसा त्यो स्पॉटार येवपाक अवेलेबल ना. जेन्ना एम्ब्युलन्स ही एक इमर्जन्सी सर्विसीस जावन आसा तेन्ना इमर्जन्सीच्या वेळार ह्यो गाडयो आसता तरी खंय असो व्हडलो प्रश्न चिन्ह हांगासर निर्माण जाता. तशेंच म्हापसा तशेंच सालिगांवचे जे पुलीस आसात ते स्पॉटार आशिल्ले, तशेंच म्हापशेचे फायर ऑफिसर्सूय स्पॉटार आशिल्ले आणि शेवटी वाट पोवन 2 वरांनी सालिगांवच्या पुलिसांनी आपल्या गाडयेंची डेड बॉडी आसा ती शिफ्ट केला. लास्ट पर्यंत ह्या स्पॉटार एम्ब्युलन्स म्हणटा ती येवकूच ना आणि फुडली जी ह्या एक्सिडंटाचेर कारवाय आसा ती सालिगांवचे पुलीस करीत आसात. कापिणा मांद्रेकर आणि तुम्ही पळयतात गोमंतक. कुर्टी मेस्तवाडो हांगाच्या फ्लायओव्हराचेर पार्क केल्ल्या एका ट्रकाक दुचाकी नेटान धपको दिलो. दुचाकी चलोवप्याचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात घडला अशी माहिती मुखार आयल्या. ह्या अपघातांत उसगांवचो 25 वर्सांचो तरणाटो जखमी जाल्लो आसा. फाटल्या दिसांनी आमी पळयल्लो की तुमी व्हिडिओ काडून घातलेलो, तुमी आवाज केल्लो की गाडी जी आसा ही बरोच तेंप आसा, केन्नाच्यान गाडी आसा ही. हांवें पयली जानेवारी 1 तारखेक त्या दिसा सुद्दां व्हिडिओ काडून फेसबुकार घातिल्लो. परत 9 तारखेच्यान हांगा पावलो तेन्नाय गाडी हांगा 9 तारखेक हांवें परत व्हिडिओ घातलो. परत PI ट्रॅफिकाक हांवें हें धाडलें. तेन्ना म्हाका PI ट्रॅफिकान जाल्यार आमी बॅरिकेड्स हांगा 2 घातल्या म्हणून, फाटल्यान फुडल्यान बॅरिकेड्स घातल्या म्हणून. पूण बॅरिकेड घालून प्रश्न सुटनाशिल्लो. ती 9 तारीख आणि आज 24 तारीख 15 दीस जाले वो ट्रक अजूनय हांगा जैसे ते आसा. आनी हांवें सांगितलें कोणी तरी आपल्यान मरतलो म्हणून हांगा. तेन्ना सरकाराक जाग केन्ना येता ती म्हाका जाय. लोक मरतकर एवरी टायम लोक मरपाकूच जाय तुमकां, कोणाची तरी तुमकां हांगा हें जाय पडली, कितें कुर्बानी जाय पडली. तुमकां जर काम करपाक जाय जाल्यार तुमकां कुर्बानी जाय पडली काम ना सामान्य लोकांची. हो म्हाका प्रश्न आसा. आतां जर ह्या भुरग्याचो जीव गेलो हाका जबाबदार कोण म्हाका जाय. and if possible I'll file the complaint with the concerned department who is responsible for this negligence. सो हेका खंय तरी PI जबाबदार आसा काय कितें? हे सगळे गोवन PW लागता हांगा, रोड्सूय लागता, ट्रॅफिकूय लागता, पोलिसूय लागता. सगळ्याची जबाबदारी आसा ही. जेन्ना तुम्ही त्या हातून काम करता तुम्ही प्रत्येकाची जबाबदारी जावं आसा. रस्त्यार गाडी दिसली तुम्ही पयलीं इन्फॉर्म करूंक जाय आशिल्लें. हांवें इन्फॉर्म केला तरी जर तुमकां काडपाक फावलें ना जाल्यार ही दुर्दैवी गोष्ट आसा. जेन्ना CM येता PM येता तुमी सगळे रस्ते क्लियर जाय आसता मरे. कित्याक ते म्हाका कळना. सगळे कडेन बंदोबस्त चोख आसता. कित्याक तो जाय? आनी सामान्य मनशाची तुमकां मात सुद्दां परवा आसना काय म्हाका हें विचारपाक CMाक. ओके, म्हाका एक सांग, तो भुरगो जो आसा हो आतां तुवें पळयल्लो कसो? ना हांव न्हू, म्हाका कोण तरी फोन केलो विराट ते ट्रकाक खंयच्या ट्रकाक अजून आसा तो अजूनय ट्रक थंयच आसा म्हणपालो ते. आनी ताका आपटून ताचें नाक कितें कट जालां म्हणून आयकलां हांवें त्या भुरग्याचें. कोणाल्यो म्हशी आणि कोण काडटा उठबशी अशी गत सध्या साश्टीतल्या नुस्तेमारांची जाल्ली आसा. साळ न्हंयेत सिवरेजीचे बुरशे उदक सोडिल्ल्यान तशेंच कोयराच्यो राशी उडयल्ल्यान नुस्तेमारांक बरो त्रास सोंसचो पडटा. सरकाराक हे सगळे खबर आसून लेगीत तो ओग्गी कित्याक अशे नुस्तेकार जाप विचारतात.
फाटल्या फावटी गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेऱ्यान साळ न्हंय कशी प्रदूषित जाल्या ताचे मूळ कारण कितें ही बाजू दाखयल्ली. या फावटी गोमंतक टीव्हीचो कॅमेरो साळ न्हंय दूषित जाल्ल्यान कोणाचेर हाचो चड परिणाम जाला हें दाखयता. साश्टीतली लायफलायन साळ न्हंय सध्या धोक्यांत आसा. आदी सुमार 100 किला वयर वेगवेगळे तरेचे नुस्तें जाळ्याक सांपडटाले, पूण आतां फकत कोयर आनी बोटार मेजपी इतलेंच नुस्तें जाळ्याक सांपडिल्ल्यान नुस्तेमारांनी हुस्को उक्तायला. ह्या न्हंयचेर आमची भुरगीं वाडल्या. न्हंय ना जाल्यार आमचें अस्तित्वच ना अशें नुस्तेकारांचें म्हणणें. सुमार 15 गांवच्या फामिलींचें पोट हीच न्हंय भरता. ही आतां 4थी पिळगी. शिक्षीत तरणाटे हो पारंपारीक व्यवसाय मुखार व्हरता, मात सरकाराची जबाबदारी आसा राखण दिवपाची. ती आमकां खंयच दिसना. थळाव्या पारंपारीक नुस्तेकारांचे सरकाराक कोतच ना वय. टेस्ट केल्यार न्हंय प्रदूषित आसा म्हण दाखयता, तरी कारवाय कित्याक जायना? बेजारिल्ले नुस्तेमारांचो प्रस्न. आतां पाय करता पयलीं मुगे बिजनस म्हणजे नुस्तें मारपाचें. पांय आमकां शिकयले. आमचे मुगे पांय हांव चेडो जालो ना. आतां मुगे भुरगे आहाय. आतां म्हाका जालें 55. आतां हांव भुरग्यां वाडयले न्हंयचेर, कळटा का न्हू. ते भाशेन आतां मुगे भुरगे आतां आपणाय भुरग्यां वाडयतले न्हू. न्हंय आसा म्हण. न्हंय ना जाल्यार आमकां मागीर कितें आहा. तेका लागून आमी न्हंय सेफ करून भोंवताय. पोल्युशन खूब वाडलें म्हणटा. पोल्युशन म्हळ्यार आतां कितें इतली गार्बेज सोडली न्हंय येता. इतली गार्बेज जावं ते आतां उदक येता हारे बांदार सोडलें ते वेड सगळें इतलें सगळें वेस्ट. आनी नुस्त्याक तेका लागून कमी जायत वयता तें उदक बंद जावपा जाय. नेट पेटे करता म्हळ्यार कितें जाता ते भितरले वयता ते थोडे नेटा वता न्हू. वयले वयता थोडी लागता वाऱ्यान वयता न्ही. इतले आतां ते मागीर कितें तुगे ती सुणी आनी तें पोतून आनी वयर घेवन वयता तें मागीर पोतून आपा येता न्हू देंवन. आनी हांगा आमचे गांवचे जायते भुरगे फॅमिलीज अपॉन फॅमिलीज आर डिपेंडंट ऑन दीस. आनी पयले जे नुस्तें मारताले व्हडले इज टू कम इन सम 50 kgs 100 kgs ते आतां ना. आतां 1, 2, 4 किलो 5 किलो अशें पडटा. आनी जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसलेले तेंची भुरगीं शिकल्या खरी, बट स्टील दे आर गोईंग विथ देयर चिल्ड्रन फॉर फिशींग इवन टील टुडे. ड्यू टू सर्टन रिजन्स थोडे कॅच पळय आसले ते कमी जाला. एक तर पोल्युशन इज द मेन क्रायटेरिया. आतां थोडे म्हणटले पोल्युशन कोण करता? पोल्युशन आमीच करता म्हणटले. दॅट इज द सेकंडरी पार्ट. बट द मेन पोल्युटंट वीच कम्स इन it is because of a type of industries and hotels. Support system that although it looks very nice, but implementation I don't find is being done well. People must encourage this, especially the government must encourage this. There are certain criteria going. Sarkar does help. We cannot deny that fact. Subsidy मेळता म्हणटो. बेसिकली सांगपाक म्हणल्यार हेजेर कमीच कमी एटलिस्ट 15 तरी गांव आसतले आजूबाजू इन एंड अराउंड सराउंडिंग दीस प्लेस. अप टू चिंचिणी म्हणल्यारूच. आय एम नॉट टॉकिंग बियॉन्ड चिंचिणी. हांगा सगळे आहा. मोबोर, कावेलोसीम, मागीर तुजे नावेली पार्ट आसता म्हणटू ते सोड. आय एम टॉकिंग अबाउट चिंचिणी, देवस्वा, कोडयावाडे, देन कोलेवाडो, आसोलना, lot of part of Veli, Ambeli. So literally कमीच कमी 10-15 गांव टोटली डिपेंड आहा हेजेर. आनी एक जनरेशन न्ही, एटलिस्ट म्हाज्या उगडासाक कमीच कमीच टुडेज इज द 4th generation इज गोईंग टू डिपेंड ऑन दीस रिवर. आनी ताका लागून हांव म्हणटा आतां हे CZMPA पण येयला. आमी तेजेर तर आमकां ऑब्जेक्शन हाडलां बिकॉज they were trying to hush up. आणि तो आता सध्या पेंडिंग दवरला. दॅट CZMPA प्लॅन हॅज टू बी डन विथ पीपल सेंट्रीक. लोकांचे पार्टिसिपेशन, ट्रान्सपरन्सी अँड रिडेबल मॅप्स विथ टेक्निकल सपोर्ट. दे शुड नॉट बी अलाउड टू बी मॅन्युपुलेटेड अँड कॅप्चर्ड बाय दिस MPA. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस. मातशें आतां मातशें उणी जालें. पयलीं जायत पडटाले सारके तोडबो उदका सारके लायक 2 फिटाचे 3 फिटाचे हे भाशेन मेळटाले पयलीं. पूण आतां मातशें तें उणी जालां. कितें लागून आतां उणी जालें तें मातशें तेजेर आतां गोवोरमेंटान स्टडी केलें जाल्यार एक पडटालें.
ते आण हें उदक आख्खें रिवर माउथसून आरेमांदाचो हांवें उदक टेस्ट केलें. तेजे टेस्ट त्या उदकाचे तेंगे मेशिनात ते उदकां घालून ते टेस्ट करून तेजे मेळटा की कंप्लीट 85% पोल्युटेड आहा. तर इतूले झाड आसतना ते पोल्युशन कितको जाता कितें जाता तें कांयच कोण एक्शन घेयना. आनी म्हाका समजी काय कोणा रिवर्साल पाड करून कोताय वारकीत करून कोताय ते. दुसरें इनकेस फाटीं तो थिंगा शिवोलीन तो ऊस लागलो ऊस पेटोवन तेदो तूं लोकांची एक्शन घेतली ते भाशेन आमगे रिवरांक हांगा पोल्युशन जालें तेजे ते पोल्युशनाचे तिसोर जो भान तोल मेट्टो आनी तें तो मनशा माल पण तो ब्रेन इफेक्ट जावन तो लोक मेल जाय तेदो तूं एक्शन घेतली म्हणजे मेन तें. आनी हें आख्खें फूल सालसडी लोकांक हे रिवर सालाचें कोंडोय तिसोर हें मेळटा तो आख्खो फूल सालसडी लोक खातात. आनी हाल तो कितें मनीस मेले तेन्ना तुमी एक्शन घेतले तेन्ना तुमकां कंट्रोल जातलो. तर मुगे मागणें सरकारान कितें तेजे वयलें एक्शन घेवन तें हें खंयचें म्हणजे एकूच लायल बारीक सुद्दां 0 नंबर सुद्दां बी तांकां तें इलाड करचें. पूण हे बँक आहाय ते वच कित्याक तुवें इलाड करता समजे काय कोटा. तर एश कोन्न जावपा जायना समजलो. फिशरीन कांयच घेवपा जावो आनी हे नेटा रिस्क करपा जायना समजलो. व्हड उलयताय आमगेले फिशरमॅन आहाय जाय. सा रिवर जी सालसेतीची लायफलायन म्हणून वळखतात. आज आमी ताजो दुसरो भाग तुमच्या मुखार दवरतात ते म्हणजे असोळणा, बेली, बेतूल, वेळ्ळे, चिचोण्या ह्या भागांत रावपी जे साळ न्हंयच्या देगेर रावतात त्या फिशरमॅनाची तांची म्हणणी आसा की साळ न्हंयक जें नुस्तें मेळटालें ते ताजेर ही न्हंय तांची पोट आनी त्या नुस्त्याचेर ते आपले फॅमिलीक पोसताले. पूण हळू कालांतरान आतां साळ न्हंयक वेगवेगळ्या कारणाक लागून नुस्तें कमी जावपाक लागलें. खुबशे तरेचें नुस्तें हांगच्यान ना जालां आसा. जशी काळ, मागीर तुजी पयलीं तांकां मोरी सुद्दां हांगा मेळटाली, वागोळे मेळटाले, शेवटे मुड्डोशे मोठ्या प्रमाणान मेळटाले ते आतां कमी जावपाक लागल्यात. त्याच बरोबर शेल फीश जे आसा कुणयो, तिसऱ्यो ह्योय खुबश्यो कमी जाल्ल्यो आसात. आनी हाजें मुख्य कारण म्हणजे पोल्युशन. तांकां 2 वटेच्यान पोल्युशनाक फायट करचें पडटा. एक जे मडगांव फातोड्डा एरियांतल्यान जे पोल्युशन सिवरेज भितर येता आनी ताका लागून जे घाण उदक जाता तें, आनी दुसरे वटेच्यान म्हणजे व्हडली बोटी ज्यो बेतलाक एंकर करून आसतात तांचें वेस्ट हे दोनीय येवन तांकां प्रॉब्लम जावपाक लागल्यात. खुबशे मरायन लायफ जे आसा नुस्तें आसा तें कमी जालां आनी खुबशें नुस्तें ना जाल्लें आसा आनी ना जावपाचो भंय ताणें उक्तायल्लो आसा. सो तांची मागणी आसा की सरकारान हाजेर कितें तरी स्टेप घेवचे, हें उदक परतें चॅक करचें, पोल्युशन कंट्रोल करपाक लागून स्टेप्स घेवच्यो बेगींतले बेगीन. जाणें काय ही साळ न्हंय जी मरणाची दडेर आसा ती जगतली. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकर्णेकार. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णेकार. शेनवारा म्हापशेच्या नव्या कदंबा बस स्टँडाचेर समाज वावुरपी तशेंच अखिल गोंय खाजगी बस मालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप तामणकराचेर 7 जाणांनी जीव घेणो हल्लो केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली. गोंयांत विशय मांडले जाल्यार हल्ले जातात. बेकायदेशीर बसींचो वेवसाय नदरेक हाडप्यांक ही कसली शिक्षा काय म्हणून तामणकार विचारता. तामणकाराचो सरकाराक असो खोचक प्रश्न ताणें विचारिल्लो आसा. ह्या प्रकरणात न्याय मेळ्ळ्या मेरेन मुख्यमंत्र्याच्या निवास स्थानाच्या भायर धरणे आंदोलनाची तयारी तामणकरान दवरल्या. ते इलिगल रजिस्ट्रेशन चालू आहा न्हू बस स्टँडार म्हापसा. बसींच्यो ओके. मुंबय गोवा पळय बसी चलता पळय त्यो सगळ्यो गोंयान हांगासर रजिस्टर करता तेचेर आमी आवाज उठयता टायम टू टायम. आनी आतां इतले कर जाला की काही ऑपरेटरांक आमी ऑप्शन कितें दिलो कोणाचें पोट सांबाळपाक लागून ती गाडयो त्यो गोंया भायर तुमी रजिस्टर करा म्हणून. आतां गोंया भायर रजिस्टर करपाक गाडयो एनओसी जेन्ना हांगरसून येयली पळय, हांगरसून एनओसी पळय जेन्ना येयली पळय ती गाडी त्याच गोवा नंबराचेर आयज गोंयान येयली, नाका टिपसून आरटीओच्या आनी सगळ्यांच्या. तो विशय मांडपाक हांव थंय ह्या साहेबाक हांवें फोन केलो आनी म्हटलें यो ते प्रेस आमी थंय घेवया. सगळे पेपर बी घेवन हांव येयलो आनी आमी उलयतना
ते सनरायज नांव घेवचें पडटा न्हू. सनरायज टूर्स अँड ट्रॅव्हल ह्या कंपनीच्यो गाडयो बेकायदेशीरपणान म्हणल्यार गोंयांत येयल्या. इतलें म्हटल्यार इतल्यान ते 7-8 जाण येयले. आनी हांव प्रेस जाल्या उपरांत येतालो पळय, टू व्हिलरीचेर मदींच हात घालून उडयली आनी तितून म्हाका काडून उडयलो. मागीर कितें फोटो बिटो मारले, टू व्हिलरीचेर बी मारले फोटो काडून. आतां कांय ना, पुलिसांक सांगतलो आतां की हांवें चीफ मिनिस्टरा कडेन टायम टू टायम मांडला, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन मांडला, तर तेका कोण आयकना. आतां असो तांकां सांगतलो म्हाका चीफ मिनिस्टराच्या घरा व्हर म्हणून, तेच्या दारान बसता वचून. कित्याक ह्या तर सर्रासपणे तर अश्यो गोश्टी डायरेक्टर एक तर चीफ मिनिस्टराक आयकना, ऑर्डर काड म्हणून सांगता. 27 तारखेक मिटींग जाल्ली नोव्हेंबराची आनी आयज पर्यंत डायरेक्टर एक ऑर्डर काडिना. लोक आतां कोण सुपर ते कळपाक जाय न्हू. जाल्यार आमी सुरक्षीत ना जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या दारान जीव दिवा, कळपाक जाय. ते 7-8 जाण येयल्ले न्हू थंयच्यान. तुम्ही वळखता तांकां कोण? हय, तो म्हाका हात घातला तेका सारको वळखता, तेका हाडूंक ना तेंच्यांनी भुरग्याक ते. म्हापशेच्यान एक असोल्टाची घडणूक मुखार येता, ती म्हटल्यार म्हापशेचो जो नवो कदंबा बस स्टँड जावन आसा, हांगासर ऑल गोवा प्रायव्हेट बस असोसिएशनाचे जे जनरल सेक्रेटरी तशेंच सोशल एक्टिव्हिस्ट सुदीप तामणकर आसा, हांचेर आयज असोल्ट जाला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जेन्ना हे इलिगलच्यो बसीस रजिस्टर्ड करनासतना रस्त्यार चलयल्ल्यो वयता, हांचेर आवाज उठोवपा खातीर बस स्टँडार आयिल्ले, त्याच वेळार 7 जाणांनी खंय तरी मेळून हांचेर असोल्ट केलेलो आसा. सध्या तेंच्यांनी आपली जी पुलीस कंप्लेंट आसा रितसर ती म्हापसा पुलीस स्टेशनान रजिस्टर केला आनी हेचेर जी आसा ती फुडली कारवाई चालू आसा. फाटल्या कांय दिसांसावन चिंबला कदंबा पठाराचेर प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्पा आड खर आंदोलन चालूच आसा. ह्याच निमतान शुक्रारा वेगवेगळ्या सरकारी खात्याच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी वादग्रस्त सुवातेचेर संयुक्त तपासणी केल्ली. तशेंच शेनवारा वेगवेगळ्या खात्याच्या सर्वेयरांनी चिंबला तळ्याक सर्वेक सुरवात केलेली आसा. फुडले 3 दीस चिंबलाचे तळ्याचे सर्वेक्षण चालूच उरपाची शक्यताय आसा. या सर्वेक्षणात पर्यटन खात्याचो सल्लागार प्रमोद बदामी, डॉक्टर प्रदीप सरमुकादम, एनआयओचे तज्ञ अधिकारी आनी थळावे गांवकार हाजीर आशिल्ले. सध्या तज्ञाच्या पंगडान तळ्याची शिमो थारावपाचे काम हातात घेतला. उपरांत बफर झोन, सैमीक झरे आनी लागसरची जमीन मेजतले. सर्वेक्षण पुराय जातकच तज्ञ आपलो अहवाल तयार करतले आनी तो थळाव्या गांवकारां मुखार सुचोवण्या आनी हरकती खातीर दवरतले. बुधवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी चिंबलाच्या थळाव्या मदीं जाल्ले बसकेंत तळ्याचो प्रभाव क्षेत्र थारावप आनी युनिटी मॉल मेरेनच्या वाठाराचें सर्वेक्षण करपाची कबलात जाल्ली. या निर्णया मेरेन संबंधित अधिकाऱ्यांनी शुक्रारा सर्वेक्षणाक हात लायिल्लो. पूण सुरवेक फकत एकाच सर्वेक्षण क्रमांका खातीर सुरू केल्ल्यान गांवकारांनी हरकत घेतली. तळ्याचो मुखेल भाग दुसऱ्या सर्वेक्षण क्रमांकात येता असो दावो करून गांवकारांनी वाद घातले. उपरांत शेनवारा सकाळी परतून सविस्तर सर्वेक्षण सुरू केले. मजगती थळाव्या गांवकारांनी या सर्वेक्षणाचेर आपली भूमिका स्पश्ट केल्या. हो सर्वेक्षण फकत युनिटी मॉला खातीर न्हय तर ओलसाण्याच्या वाठाराचें अस्तित्व तिगोवन दवरपा खातीर आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें. युनिटी मॉल प्रकल्पाचो एक भाग तळ्याच्या बाधित वाठारांतल्यान भायर सरलो तरी आमी ह्या प्रकल्पाक तेंको दिवचे नात. हो ओलसाणेचो वाठार सदां खातीर सुरक्षीत उरचो आनी फुडाराक युनिटी मॉल सारकिले हेर खंयचेय प्रकल्प हे सुवातेर येवचे न्हय हो ह्या सर्वेक्षणा फाटलो मुखेल हेतू अशें ताणें स्पश्ट केलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय प्रदूषण महामंडळान रातच्या 10 वरां उपरांत आवाजाचेर निर्बंध लागू केल्ल्याचो परिणाम गोंयच्या पारंपारीक पद्दतीन जावपी काजरांचेर जातलो अशें गोंय काँग्रेसीचे फुडारी अमरनाथ पणजेकराचें म्हणणें. काजराचो सुवाळो उसरा मेरेन चालू आसता देखून आवाजाचेर घातिल्ले निर्बंध 11:30 मेरेन वाडोवचे अशी मागणी ताणें केल्या. सो आमी ह्या सरकारा कडेन विनंती करता, रिक्वेस्ट करता की काजाराचेर तुम्ही जे बंधन घातला ते बंधन जे 10चे आसा ते तुम्ही 11:30 पासून करचे आणि शक्य आसा मोठ्या मनान ते 12 पर्यंत सुद्धा हेले जाल्यार काय हितून वायट जावपाचें ना. सो आमची मागणी, रास्त मागणी ही 11:30. काजारांक तुम्ही 11:30 पर्यंत तेंचेर कसलीच कारवाई करपाची ना. तेका स्पेशल असे रिस्ट्रिक्शन जे लायला थंय रिलॅक्सेशन तुम्ही दिवचे. ज्या ज्या जाग्यार तुमकां एक्शन घेवपाक जाय थंयसर तुम्ही कसलीच तडजोड करूं नाका. ज्या ज्या जाग्यार तुमकां बळी मारपाक जाय थंयसर बॅगां घेवन वचूं नाकात. ज्यो ज्यो कंप्लेनी आसा थंयसर कॉम्प्रोमायज जावं नाकात. ज्या ज्या जाग्यार तुमकां स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय थंयसर एडजस्टमेंट करूं नाकात.
जे तुम्ही खूप फाटी वचून करीत येयल्ले आसा कितले पयशे जाय तुमकां आयज तुम्ही रिस्ट्रिक्शन घातला फाल्यां तुम्ही थंय बॅगां घेवन वयतले थंय तुम्ही कॉम्प्रोमायज जातले थंय तुम्ही एडजस्टमेंट करतले थंय तुम्ही लुटपाक लागतले ज्या जाग्यार स्ट्रिक्ट रावपाक जाय त्या जाग्यार स्ट्रिक्ट रावा ज्या जाग्यार रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय थंयसर तुम्ही गोंयचो विचार करता आसतना गोंयची सभ्यता गोंयची संस्कृताय गोंयचो जो एक बांधिलकी आसा गोंयची जी परंपरा आसा ती लक्षांत घेवन तुम्ही ही रिस्ट्रिक्शनां जी लायल्या तितून तुम्ही जशे लँड कन्वर्शनान तुम्ही 16B 39A आनी कसली उतरां लागून जे तुम्ही बदल करता तसलो एक हांगा काजारा खातीर आमच्या भावा खातीर हे जे रिस्ट्रिक्शन लायला थंयसर आनी कितें तरी मातशें एमेंडमेंट करून ती जर ऑर्डर आसा तितून ते वेडिंग हो शब्द डिलीट करचो आनी वेडिंगा खातीर 11:30 ही आमची मागणी आसा सरकाराक जर दिसता आनी त्याच्या सरकारान जे आमदार आनी मंत्री कॅथलीक आसा तेंका जर आनीक जर वजन घालपाचें आसा तर ते 12 रातची 12 पासून तेंका ते साऊंड तेंचे आवाज तेंका नाचपाक तेंका एन्जॉयमेंट करपाक ते सेलिब्रेशन करपाक काजारा सुरळीत सुरक्षीत आनी बरे रितीन उमेदीन जावपाक ह्या सरकारान हातभार लावचो. ह्या आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 यूनिवर्सिटी मस्त फ्यूचर जबरदस्त जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात.